नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। पर्रीकाराची भलायकी खालावल्या। राती सावन पर्रीकाराचे हेल्थ पॅरामीटर्स सापूच हल्ले। ताळगांव फ्लॅटार दोतोर फामील धरून बीजेपीचे फुडारी अपक्ष गोवा फॉरवर्ड वाल्यांची योवच। बीजेपीत पर्यायी नेतृत्वाक विधिमंडळ पावड्यार हालचाली। विधिमंडळाची इमर्जन्सी बसका। पर्यायी मुख्यमंत्री बीजेपीतलोच। बसकेत स्पष्ट बीजेपी फुडाऱ्यांचे मोगो अपक्ष गोवा फॉरवर्डा बरोबर निर्णायक चर्चा। राजकीय हालचालीक नेट। काँग्रेस बीजेपीच्यो राजभवनार हालचाली। विधानसभा सस्पेन्शनाचो भंय। सरकारान बहुमत वगडायला। काँग्रेसीचो दावो। बीजेपीच्यो प्लान बीक हालचाली। अपक्ष गोवा फॉरवर्डाचो G6 एक्टिव्ह। विधानसभा पोटवेंचणुकेक म्हापशेचे बीजेपीचे तिकेटीर फ्रांसिसाचो पूत जोशुआ डिसोज। सुधीर कांदोळकाराचो दावो। एक तिकेट दोगा तिगांचे हुमकळे। कोलवा चोरयेचे केशींत नावेलीच्या आवय आनी पुताक धरली। 10-12 लाखांचे सामान भांगर घेवन जाल्ली फुजो। आवयक हे पयलीं चोरयेचे केशींत जाल्ली अटक। लोकसभा वेंचणुके खातीर बीजेपीचो प्रचाराचो नवो फंडा। काँग्रेसीचे चौकीदार चोर हैक जबरदस्त जाप। मोदीन लॉन्च केली मैं भी चौकीदार। सोशल मीडियाचेर प्रचंड खवदळ। आणि ISL टायटलाक सर्जिओ लोबेराचे FC गोवा तयार। बेंगलुरू FC आड आयतारा फायनल। कोच लोबेरा म्हणटा प्लेयरांच्या भावनांचेर नियंत्रण जाय। खेळ बरो करचो। शुक्रारा राती सावन पर्रीकाराची भलायकी खालावल्या आनी हेल्थ पॅरामीटर्स सापूच हल्ल्यात। शेनवारा सकाळ सावन ताच्या ताळगांवच्या फ्लॅटार पक्षाचे फुडारी अपक्ष गोवा फॉरवर्डवाले आमदार धरून दोतोर आनी पर्रीकाराच्या फामिलीची यो वच सुरू जाली। पर्रीकाराच्या फ्लॅटावेलो GMCचो स्टाफूय बदलला। ह्यो सगळ्यो घडामोडी चालू आसतना पर्रीकारा विशीं गोंयभर खबरो पातळिल्ल्यान CMOन पर्रीकाराचे हेल्थ पॅरामीटर्स स्टेबल म्हणून नित्या भशेन ट्वीट केलां। खासा सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शुक्रारा राती सावन मुख्यमंत्री पर्रीकाराची भलायकी खूपच हाल्ल्या। शेनवारा दीसभर पर्रीकाराच्या फ्लॅटार हालचाली आनी यो वच वाडली। ताळगांवच्या फ्लॅटार बीजेपीच्या फुडाऱ्या सावन दोतोर ते सिनियर आदोगातां मेरेन यो वच चालू आशिल्ली ती अशी। बीजेपीचो संघटन मंत्री सतीश धोंड, आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकार, बीजेपीचो गोंय खजिनदार संजीव देसाय, आदलो AG ASG आत्माराम नाडकर्णी पर्रीकाराच्या फ्लॅटार वचून वासपूस करून आयले। पर्रीकाराचो भाव अवधूत पर्रीकारूय फ्लॅटार पावलो। पर्रीकारा खातीर ऑक्सिजन सिलिंडरूय बदलले। पर्रीकाराच्या फ्लॅटावेलो GMCचो स्टाफूय बदललो। तीग अपक्ष गोवा फॉरवर्डाचे तीग आमदार फ्लॅटार। रोहन, गोविंद, प्रसाद, विजय, विनोद, जयेश CMचे वासपुसेक। Parrikar ji is very unwell and last from yesterday night he is quite sick. एक्झॅक्टली म्हणजे CMची कंडिशन बरी ना ही आमकांय कळ्ळें। एक्झॅक्टली कशी आसा आनी कितें आसा ही कळूंक ना आत्तां आमकां तांचे कडेन। जेन्ना चीफ मिनिस्टराची म्हणल्यार हेल्थ मातशी म्हणल्यार लो तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार डिटेरियोरेट जाल्ली आहा, तेन्ना पसून आमी ताजे बरोबर आहा। ही इज स्टेबल। उलोवपाक मेळ्ळा म्हणल्यार बेजिकली ही इज ऑन हें आहा। शेनवारा दीसभर पर्रीकाराच्या भलायके विशीं गोंयभर तरेतरेच्यो खबरो पातळ्ळ्यो आनी CMOन सोशल मिडियाचेर पर्रीकाराचे हेल्थ पॅरामीटर्स स्थिर आसा म्हूण नित्या भशेन ट्वीट केलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मुख्यमंत्री पर्रीकाराची भलायकी हिसबा भायर खालाविल्ल्यान बीजेपीत पर्यायी नेतृत्वाक विधिमंडळ पावड्यार हालचाली सुरू जाल्यात।
शेनवारा राती BJP विधिमंडळाची पणजे इमर्जन्सी बसका जाली. पर्रीकाराचे हेल्थ स्टेटसाची अपडेट आमदारांक हे बसकेंत पक्ष नेतृत्वान दिल्या. नवो विधिमंडळ फुडारी खंय BJPतलोच. बसकेंत फुडें आयिल्ल्या एका नांवाचेर BJPच्यो मोगो अपक्ष आनी गोवा फॉरवर्डा बरोबर निर्णायक बसका रातोरात जातात. शेनवारा दनपारा सावन गोंयांत राजकीय हालचालींक नेट. काँग्रेस BJPच्यो राजभवनार कावंटर हालचाली. काँग्रेसीन आंकड्याचें गणीत करून सरकार करूंक आपोवचें म्हणून राज्यपालाक लेटर फॅक्स मारलें. राज्यपाल अपॉइंटमेंट दिना. ती विधानसभा संस्थगीत दवरीत म्हणून भंय. म्हापशेचो बाबूश गेला. दोग हातुणार सरकार पक्षान बहुमत वगडायलां काँग्रेसीचो दावो. जाल्यार BJPच्यो प्लान B चालीक लावपाच्यो गोंया सावन दिल्ली मेरेन हालचाली. दुसरे वटेन तीग अपक्ष आनी गोवा फॉरवर्डाचे तीग मेळून G6 एक्टीव. म्हापशेचो आमदार फ्रांसीस गेल्या उपरांत BJP काठार बहुमताक तेकिल्ली. आनीक दोग हातरुणार. दनपारां ताळगांव एके वटेन राजकीय हालचाली वाडिल्ल्यान दुसरे वटेन BJP काँग्रेसीचे हेडक्वॉर्टर्स आनी राजभवना मेरेन हालचाली आनी कावंटर हालचालींक नेट आयलो. प्राप्त परिस्थितीत विधानसभा संस्थगीत दवरीत म्हूण अपक्ष, युती पक्ष आनी विरोधकांकूय दुगदूग. काँग्रेसीक सरकार करूंक संद दिवची म्हूण काँग्रेसीचो राज्यपालाक सोबतोच फॅक्स. फुडें फाटीं राज्यपालाक कसलोय निर्णय घेवचो पडलो जाल्यार काँग्रेसीचो सरकार स्थापणुकीचो लेखी दावो आसाच. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान राज्यपालाक चीट बरयला. तो म्हणटा म्हापशेचो आमदार फ्रांसीस गेलो आनी BJP काठार बहुमत दोग सापूच हातुणार. सरकार पक्षाचे बहुमताचे गणित जुळना म्हूण काँग्रेसीचो सरकार करपाचो दावो. विधानसभेतलो सगळ्यात मोठो पक्ष म्हूण काँग्रेसीक सरकार करूंक राज्यपालान संद दिवची. काँग्रेस सरकाराचो दावो करता. काँग्रेसीक सरकार करूंक संद दिवची. आमी महामहिम गव्हर्नराक एक लेटर बरयल्लें आसा की जे गव्हर्मेंट जे चल्लां तें गव्हर्मेंट आसूं नसल्याक अशें जमा आसा आनी तांचो एक MLA कमी जाल्ले कारणान आयज सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून काँग्रेस परत आसा. तेन्ना हेंची जर हेजे पयली 5 हिस्ट्री जर पळयत जाल्यार सरकार जेन्ना निसटता, खुर्ची जेन्ना वयता पावराची तेन्ना ते खंयच्याय लेवलाचेर हेजे पयलीं गेल्ले आसात आनी तसलो प्रसंग येवचो न्ही. आनी येदा कदाचित जर तेमी असलो विचार जर केलो की राष्ट्रपती राजवट लावप किंवा सस्पेन्शन एनिमेशन किंवा हाव डिजॉल्व अशें कितें विचार करीत जाल्यार ती महामहिम गव्हर्नरा कडेन आमी रिक्वेस्ट केला तुमी तांकां मान्यता दिवची न्ही आनी एज अ सिंगल लार्जस्ट पार्टी तेमी आमकां संदी दिवची जी आमी पयलीं पासून मागत आसात पूण आमी टायम मागलो आसा. दुसरे वटेन G6 एक्टीव जाला. अपक्ष तीग आनी गोवा फॉरवर्डाच्या तिगा आमदार मंत्र्यांनी ताळगांवां CMच्या फ्लॅटार वासपूसेक एंट्री मारली. रोहन, गोविंद, प्रसाद गांवकार आनी गोवा फॉरवर्डाचे विजय, विनोद आनी जयेश बरोबर आशिल्ले. There is a question of new formation. There is a chief minister, and there is no question of forming anything new. But in the event the BJP wants to do something, they know whom to contact and how to contact, and that we are together. Sir, you have said that the CM's condition is deteriorating. So now finally the time has come for the new leader to take over. See, whether the time has come for a new legislature party leader of the BJP, it's for the BJP to decide. It is not for us to decide. So you will be supporting BJP in any circumstance? No. We have been with Manohar Parrikar unequivocally. We are with him now. He is the chief minister. When ifs and buts, let us not discuss. We will not discuss an hypothetical situation. As and when we come to that, we will take a decision. But we will be together. काँग्रेस राज्यपालाच्या अपॉइंटमेंटाक रावल्या. इतल्या मजगती BJPचो संघटन मंत्री राजभवनाचेर वचून आयलो म्हूण कळ्ळां. कितेंय परिस्थिती उप्रासल्यार सरकार पक्ष गोंया सावन दिल्ली मेरेन प्लान B उबो करपाच्या तयारीक लागल्या. काँग्रेसीचे दोग फुटल्यात. उरिल्ले सांबाळूंक काँग्रेसीकूय सरकार स्थापणुकीचो दावो करप चुकना. मात दोनूय वटेन अनिश्चितता आशिल्ल्यान जाळवणदार आपले पत्ते उघड करिना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. विधानसभा पोटवेंचणुकेक BJPच्या म्हापशेचे तिकेटीक इत्सूक उमेदवार आपापले परीन फिल्डिंग लावन लॉबिंग करीत आसात. आतां म्हापशे नगरसेवकाचे बसकेंत आदलो आमदार उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजाचो पूत जोशुआन तिकेटीचेर दावो केलो. नगरसेवक सुधीर कांदोळकारानूय तिकेटीक आपलें लॉबिंग सुरू केलां. म्हापशें एक तिकेट आनी दोगा तिगांचे हुमकळे. Yeah, I've stated the claim last week. And now 2 weeks ago. So yeah, of course. You have any other option to not get it? There's no other option. BJP is younger. BJP.
either party give ticket to any other candidate will go to I don't think they will give the ticket to anybody else. But if given, then No, I'm confident now. The fact that I'm talking that way is that I'm confident. Well, my father has been there for the last 20 years, so it was by default the same candidate for every election. So this is just a system that they follow. And for us it's something new because it's never happened before. when will you finalize? I'm not sure. Maybe by Monday. ना म्हाका सध्या तरी पार्टीची जे आमचे कार्य आसा ते पद्दतीन जावं ह्या पूण सगळे हे पार्टीच्या वतीनूच पॉझिटिव्ह अजून पासून जातले अशें दिसता म्हणून ते दुसरे आनी आमी वायट कित्याक चिंतुया ना पूण म्हाका हे दिसता पार्टी आमकां दितलीच हे सिद्ध जाता. there is any other option than BJP before you? सध्या तरी आमी चिंतूंक नाका पूण म्हाका खबर आहा जे आमचे कार्य आहा ज्या पद्दतीन आतां एप्रोच फुडें वयता आनी जे म्हापशेचे आमचे सगळे म्हापशेकार आहा तेंचे व्ह्यूज आहा हांवें इलेक्शनाक रावचें म्हणून त्या पद्दतीनूय तेंच्यांनी पार्टी कडेन क्लेम केल्लो आहा हे केल्लो आनी ते हितून म्हाका दिसता आमी सक्सेस जातले आमी पार्टीचेच वतीन फुडें वयतले. कोलवा चोरयेचे केशींत पोलिसांनी आवय आनी पुताक धरलीं. दोगांय सराईत चोरां. तांणी एका कश्मीरी शॉपा वेल्यान 10-12 लाखांचें सामान आनी भांगर घेवन फुज्यो काडिल्ल्यो. CCTV कॅमेरा वेल्यान पोलिसांनी तांकां सांकवाळ बिर्ला सावन उखल्लीं. तांचे कडच्यान भांगर, घरफोडीची शस्त्रां, कॅश जप्त केल्या. हे पयलीं आवय बापायक धरिल्ली. आवयचेर खंय हे पयलीं चोरयेची केस रजिस्टर आसा. शॉप नंबर 1 काश्मीर पॅलस हितून थेफ्ट जाले म्हणून बाय शटर बँडिंग आनी तितूनसून इनिशियली त्यांनी 2 लॅक्साची अमावंट चॅक केल्ली. देन लेटर ऑन इट इनक्रीज टू अबाउट 10 to 12 lakhs बिकॉज शॉप इज बीग आनी तो व्हेरीफाय करून ताका मागीर तितले अमावंट हे जाली. सो बेस्ड ऑन CCTV वी हॅव अरेस्टेड 2 accused persons. वन फ्रँकलिन्स्टन डायस रावपी हो नावेलीचो एज अबाउट 21 years आनी हिज मदर लिना डायस एज अबाउट 43 years. तांकां दोगांक काल बेस्ड ऑन CCTV फुटेज वी हॅव अरेस्टेड देम फ्रॉम बिर्ला आनी वी हॅव रिकवर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अराउंड 10 lakhs gold ornaments and silver and white gold. One scooter has been also attached from them. Further investigation is going on. तेंचे आनी कितें इंस्ट्रुमेंट धरले कितें आसा तेंचे कडेन आमी जेन्ना तांकां अरेस्ट केली जेन्ना ताब्यान घेतली तेन्ना तेंचे कडेन सिकल्स हाडली, कोयते हाडले 2 बॅगान कॅरी केल्ल्यो आनी हावस ब्रेकींग इंस्ट्रुमेंट्स हाडले. आनी खंय लिंक बी आहा तेंगेली अजून मेरेन इन्व्हेस्टिगेशन केला. तेंच्यांनी एक म्हापसा आपूण चोरी केला म्हणून डिस्क्लोज केला. तर तितूनय आमी इन्व्हेस्टिगेशन करता. म्हापसा एक वायन शॉप शटर बँडिंग करून फोडलेले मंथ ऑफ डिसेंबर. आनी ह्या कोलवा पुलीस स्टेशनार आनी तेंचेर केसी कोलवा पुलीस स्टेशनाक तेंच्यांनी ऑन रिकॉर्ड लिना डायस म्हणटा ती एक चर्चीन चोरी करतना तिका आनी तिच्या घोवाक अरेस्ट केल्ली अबाउट 4 years बॅक. सर्जिओ लोबेराचे FC गोवा टिमीन ISL टायटलाची नेटान तयारी केल्या. पोरूंच्या उपवस्थात बेंगलुरू FC आड मुंबय फुटबॉल अरेनाचेर अंदू फॉर्मात आशिल्ले FC गोवाची आयतारा फायनल झुंज जाता. प्लेयरांनी भावनाचेर नियंत्रण दवरचें, बरो खेळ करचो म्हणून लोबेरा उलयला. बेंगलुरूचो कोच कार्लेस क्वाद्रात म्हणटा 2 टॉप टिमी मदीं जावपी फायनल भारतीय फुटबॉला खातीर बरी गजाल. फायनल खंय पेजाद जातली. What kind of a final do you expect? Is it going to be an open game or a tactical battle? And personally, is it a stimulating clash for you to pit your tactical acumen against that of Carles? Bueno, yo creo que va a ser un partido donde el aspecto táctico evidentemente es importante, pero sobre todo yo creo que el aspecto motivación. I think tomorrow the tactics will be important, but there is another factors like motivation and also psychological factors that will be, they will come into stage, and I think will be a matter of how the players, they can handle their feelings for the final. There are 2 subplots to this matchup. First is that both the teams have lost the finals on their first attempt. FC Goa lost in 2015.
your team last year? And secondly, Sergio believes this is a special clash to come across you, both being Barcelona, former colleagues at Barcelona. And does it feel like a Catalan derby? Yeah, about finals, I think that it's good for the Indian football that this year we're going to have a new champion. I think that it's good for the supporters, for everything. No, it makes the happiness about football, you know, more global in more parts of the country. And about to play against Sergio, I think that it's something nice for people like us, you know, also like Dimas, that he was Barcelona football player when he was a kid. No, you are living with a kind of philosophy, and he said to me, just do it. You are going to be a good coach. It's a good opportunity for you. I think that you are going to do a good work. So it's nice. It's nice that he was like saying nice things about that, and that now we find each other in the final. It's like. लोकसभा वेंचणुकेत बीजेपीन प्रचाराचो नवो फंडा वापरलो. राहुल गांधीन फाटल्या कांय म्हयन्यासान वत थंय चौकीदार चोर हय नारेबाजी धरल्या. बीजेपीन आतां जाप म्हूण राहुलाचीच फ्रेज वापरून मैं भी चौकीदार कॅम्पेन लॉन्च केली. बीजेपीचे सोशल मिडिया आर्मी वरवीं ही कॅम्पेन प्रचंड व्हायरलय जाली. शेनवारा लॉन्च जाल्ल्या मैं भी चौकीदाराचो सोशल मिडियाचेर खवदळ. आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है. ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन. ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन. सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन. वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ. वादा किया है खुद से अब कूड़ा नहीं फैलाऊंगा, कि भ्रष्टाचार काले धन को जड़ से यूं मिटाऊंगा. मैं नए भारत की कल्पना, मैं भी चौकीदार हूँ. मेहनत से करता काम हूँ, एक घर का चूल्हा मुझसे है, मैं उज्ज्वला सा नाम हूँ, मैं उज्ज्वला सा नाम हूँ. उठ के कपाल पे मैं सत्य का प्रहार हूँ. हाँ मैं भी चौकीदार हूँ. हर उस भारतीय में है एक चौकीदार जिसे है देश की फिक्र. जुड़िए मैं भी चौकीदार हूं कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 31 मार्च शाम 5 बजे. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.